आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. सेंट्रल लायब्ररीन निकतोच बालदीस मनयलो. भुरग्यांमदीं वाचन संस्कृती वाडोवपाची आनी रुजोवपाची गरज आसा म्हणून कलाकार प्रबंध माडेश्वर उलयलो. चिल्ड्रन्स डे सगळे कडेन आमी मनयतात. तर ह्या दिसा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीन आयचो दीस हो मनोवपाचो थरयला आनी ताका नांव दिलां कम्स लेट्स रीड. या वाचुया, या चला वाचुया. आजकाल भुरग्यां भितर वाचन संस्कृती हा खूब कमी जायत चल्ल्या. सो भुरग्यांक वाचनाची आवड निर्माण जावची ह्या निमतान आयच्या दिसा ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली आसा. ह्या भुरग्यांक हांगा जे भुरगे जमिल्ले आसात ते नाट्यकलेंतल्यान ह्या वाचन संस्कृती कडेन कशें वचूं येता ह्या अनुशंगान आयची ही एक्टिविटी आसा. जीएमसी कडेन आशिल्ल्या गाड्यांचेर सरकाराच्या एन्फोर्समेंट स्क्वॉडान धाड घाली. तातूंतले चडशे गाडेकार तंबाखू उत्पादनाचो कोटपा कायदो मोडून चल्ल्यात. हाचेर डिना कडेन पत्रव्यवहार करतले म्हणून रोलांड मार्टिनान सांगलें. The enforcement squad for Tiswadi Taluka has undertaken enforcement drive in all the gadas outside Goa Medical College here at Bamboli. What we have noticed that there are a number of stalls which are having FDA license, some without FDA license, were found to be not displaying the no smoking sign as prescribed under Kotpa 2003. Now joint Mamledars have been part of the team and they have undertaken the necessary challans to be issued for these gadas. Now we are going to make a letter to the Dean and Superintendent of Goa Medical College as well as to Director of DHS to impose a ban order 500 meters or 100 meters to 500 meters outside the Goa Medical College. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन सोमारा नेहरू जयंती मनयली. जमिल्ल्या फुडाऱ्यांनी नेहरूक आर्गां ओंपलीं. Sacrifices he has made for the country. I think one of the freedom fighters who had spent most of the time in the prison. Jawaharlal Nehru. And under the democratic rule, we have to see we are a pluralistic state country. आमच्या स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू आमच्या भुरग्यांचो भरपूर मोग आशिल्लो आनी त्याच कारणाक लागून हो आमच्या चिल्ड्रन डे म्हणून मनोवपाक लागले आनी आयज पर्यंत मनयतात हे मुखारी मनयतात. पंडित जवाहरलाल नेहरू सारखे आणि दुसरे नेता जे सारखे लोकांनी भरपूर कष्ट काढले, भरपूर त्रास काढले, कोण सोसली आणि आमकां स्वातंत्र्य दिली. मडगांवां सारस प्रदर्शनाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. 1 कोटी प्लस माय सेल जाला. सारस प्रदर्शनाच्या समारंभाक गेल्ले कडेन उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस आनी आरडीए मंत्री अलिना उलयलीं. फक्त 2000 दिता इतले आमकां दिवंक मेळना न्हू चिल्लर आमच्या कडेन म्हणटात 1 कोटी वयर विक्री जाल्या. सगळे आयकल्या उपरांत खऱ्यांनी एक सारस 2016-17 यशस्वी जाला काय दिसता आमकां. पण कितें चेंज ना म्हणटाले आनी कितें आमी पयशे हाडूंक ना. 2000 दिला आनी आमकां बी तांकां दिवपाक मोडशें मेळोंक ना न्ही आमचे कडेन. टोटल इनकम सारस 2015-16 जावन आसलो 80.2 lakhs. ह्या वर्सा आमचो टोटल इनकम वाडला and it has gone up to more than 1 crore. पेडणे तालुक्यांतल्या कुळ मोणकाराची सभा निकतीच जाली. कुळ कायद्यांतल्यो केशी कोर्टान दिवपाचो क्लॉज काडचो आनी कुळांक तांचो हक्क दिवचो म्हणून भाशणां जालीं. आमदारा कडसून ताबडतोब डिसिजन जायना म्हणान कोर्टात दिल्या. कोर्टात 50 लोकांचो सत्यानाश केला. तांकां सोंपयले केशी सोंपोवंक ना. विकास कसलो विकास गेली 5.5 वर्सां तुमकां जाली फूल मेजॉरिटीन आसात तुमी. ह्या पेडणे मतदारसंघात कसलो विकास केलो तुमी. फाटल्या एका मेळाव्यान कुडचड्याच्या बाब पर्रीकर म्हणटालो की ह्या गोंयांत आमी फाटल्या 4 वर्सांत 400 प्रोजेक्ट हाडले. 400 प्रोजेक्ट. जनतेचो जो पयसो आसा तो पयसो खंयच्या मार्गान उदोवचो हे सुद्दां ह्या लोकांक कळना. जो विकासाच्या नांवाक सगळे हेंच्यानी उदळपट्टी चलयल्ली आसा तर फाल्यां
ह्या लोकांक ही जनता भोवंक दिवची ना. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. घेऊया एक ब्रेक.